म्हादयवेल्यान विधानसभेत सरकार पक्ष विरोधकांची एकमेकाचेर चढाई, इतिहास उससून एकमेकाक उजरायले, डीपीआर विड्रॉवलाची मागणी. सरकार म्हणटा एकचार राखात, आरजी आमदार भायर. कर्नाटक वेंचणुकेचे फाटभुंयेर कळसा बंडुरा डीपीआराक परवानगी, बीजेपीचे नाटक. कर्नाटकाचो विरोधी पक्ष फुडारी सिद्धरामय्या म्हणटा सत्तेर आयल्यार काँग्रेस 2 वर्सात प्रकल्प लायतलो तडीक. वनमावळिंग्या क्रिकेट स्टेडियमाक जीसीएन घेतल्या 3 लाख चौखण मेत्र जमीन. मंत्री म्हणटा स्टेडियमाचो निर्णय जावना, आदी फिजिबिलिटी स्टडी लागतली, उपरांत पळोवया. भारतीय खेळा एरोबिक्स आणि फिटनेस फेडरेशनाचे 17व्या राष्ट्रीय एरोबिक चॅम्पियनशिपीत गोंय रनरअप. उत्तर प्रदेशात वाराणसीत सर्त. 9 ते 17 वर्सां सकयल्या कॅटेगरीत गोंय वांटेकार. आयडीसीचे प्लॉट ट्रान्सफर एक्सचेंज स्वॅपिंगात अंडरहँड लूट, विजयान केशी काढल्यो. मंत्री माविन म्हणटा आयडीसीचे सगळे सरकाराक कळना, चौकशी करता, प्लॉट ट्रान्सफरय डिजिटायज करता. आयडीसीतले स्टील प्लांट ब्लॅकान स्टील विकतात, सरकाराक कोट्यांचे लुकसाण, युरिचो प्रश्न. माविन म्हणटा लक्ष घालता, आयडीसी कायदो बदलपाची तयारी, एरिया मॅनेजराक धरतले जबाबदार. म्हादयच्या चर्चे वेळार विधानसभेत आरजीचो आमदार विरेश बोरकार फुर्योत. प्रधानमंत्र्याचे पत्र वाचता वाचता पावलो सभापती मुखार. सभापतीन मार्शलांक सांगून काढलो विधानसभेतल्यान भायर. आयडीसी प्लॉटा विशीं जाप दितना मंत्री माविन पावलो आपल्या पॉवर स्कॅमाचेर. 5तल्या 4 केशींचो निकाल, एक दमडी खावना, क्रिमिनल कांयच ना, फक्त प्रोसिजरल लॅप्स, माविन तापलो. नव्या गोंय मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड विमानतळ म्हणून पुरस्कार. 14व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भेटयलो पुरस्कार. जीएमआरान घेतिल्ल्या उत्कृष्ट उपक्रमांक पुरस्कार. जमनी बळकावपाच्या केशीत चौकशी आयुक्त जाधवाच्या आयोगाचे कामकाज सुरू. जमनी बळकावपाच्या केशी विशीं एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर आसगाव, हणजूण, कळंगुटे प्लॉटांची पळवणी. देशात कोविडाच्यो नव्यो 134 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 2000 सकयल. फाटल्या 24 वरांत एकूय मरण ना. गोंयांत 2 ॲक्टिव्ह केशी 11. उसगांव सोनारबाग लोकांचो मुड्डेर खांडेपार न्हंयचेर बंधाऱ्याक विरोध. लोक पंचायतीर सरपंच गायब. पंचांनी थारायली डब्ल्यूआरडी बरोबर लोकांची बसका. लोक म्हणटा बसकेत कितें जाव, बंधारो नाकाच. मुंबई गोवा हायवेर रायगड रापोली वाठारात ट्रक आनी इको मोटरीचो अपघात. 9 जाण सोंपले, एकलो भुरगो तितलो साल्वार. पुण्यासावन गोंयांत येवपी लक्झरी बसीचो सकाळी कणकवले हळवल फाट्यार ॲक्सिडेंट. दोग सोंपले, 30 जखमी, 10 गंभीर, 7 गोंयकार जखमी. बीबीसीच्या मोदी डॉक्युमेंटरी वेल्यान खवदळ. 2002च्या गुजरात दंगलीक मोदी थेट जबाबदार. यूके सरकाराच्या तेन्नाच्या सिक्रेट चौकशीचो निष्कर्ष डॉक्युमेंटरीत दावो. भारतान काढली बीबीसीची खरडपट्टी. सुनकाचो प्रधानमंत्री मोदीक तेंको. देशाची उदरगत महत्वाची, वोट बँक न्ही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र कर्नाटका भेटेर. कर्नाटक महाराष्ट्रात मिळून 38,000 कोटी मायज खर्चाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण आणि बुनियाद. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ब्रुज भूषण सिंगाचेर कुस्तीपटू लैंगिक छळाचो आरोप. दिल्ली जंतर मंतराचेर रेसलरांचे धरणे. खेळा मंत्रालयान कुस्ती महासंघाकडच्यान मागलो 72 वरांत रिपोर्ट. अफगाणिस्तानात कुडकुड्यान 70 जाण सोंपले. अफगाणिस्तानाच्या डिझास्टर मॅनेजमेंट खात्याची माहिती. 5,000 फामिलींचेर परिणाम. न्यूझीलंडाची प्रधानमंत्री जेसिंदा आर्डर्न दिता राजीनामो. आयतारा थारतलो सरकाराचो नवो मुखेली. फुडले वेंचणुके मेरेन पक्षाचो फुडारी आसतलो प्रधानमंत्री.
शेअर मार्केट नेगेटिव्ह ओपन. निफ्टी 18,080 जाल्यार सेन्सेक्स 90 पॉयंट डावन 60,766 ओपन.